गोंयांत वाडपी अपघातांच्या प्रमाणांकडे सरकाराचे लक्ष ना। सरकार येरादारी पुलिसांक फकत तालाव मारून लोकांक लुटपाक लायता। तशेंच ट्रॅफिक सेंटिनल येवजणेचो उपेग करून लोकांच्या बोल्साक खार घालून महसूल मेळयता आनी ह्या पयशांचे नाका जाल्ले इव्हेंट करीत सुट्टा, असो आरोप काँग्रेसीचे फुडारी विजय बिकेन केला। गोंयांत अपघात वाडपाक बाबत परिस्थितींत आशिल्ले रस्ते तशेंच हेर रस्ते करपी भौशीक बांदकाम खाते जबाबदार आसात, अशेंय विजय बिकेन म्हणला। तुम्ही डिपार्टमेंटाचे जे पुलीस आसा ट्रॅफिक आरटीओ तांकां बाकीच्या सगळ्यांक तुम्ही ते कामार लायतात, फक्त कित्याक सांगता अशें कितें इश्यू जाल्या उपरांत तेचेर तोडगो काडपाक न्हू, त्या नांवाचेर तुम्ही तुमचो बाजार सुरू करतात। रेव्हेन्यू कलेक्शन फक्त हेल्मेट आनी कितें टुरिस्टांक त्रास करपाचे इतलेंच चल्लां। पुलीस यंत्रणा ट्रॅफिकाचेर कंट्रोल करपाची आसता। तुम्ही बारीक बारीक रस्त्यान वचा, पुलिसांनी टार्गेटी दिल्लेले आसा आणि ते लिपतात आणि थंयसर खंय तरी हेल्मेटाक कोणाक घट धरतात, तुमचे बाबा इतले फायन आनी तितली फायन। आता म्हाका सांगा, ही पुलीस यंत्रणा थंय यूज करची काय जे रोडाचेर एक्सिडेंट जाता ती यूज करची, आणि जेन्ना मेजर एक्सिडेंट जाता तेन्ना सगळी यंत्रणा चालू जाता आणि आमचो चीफ मिनिस्टर जागा जाता आणि बाकीचे डिपार्टमेंट जागा जातात। थोड्या पेपराचेर येयला सेंटिनेंटल ट्रॅफिक सेंटिनेंटल स्कीम म्हणून पर रिवायव करतात। हेचेर तुमकां खबर आहा आनी तुमच्या मिडियांनी ही ट्रॅफिक सेंटिनेंटल स्कीम कित्या खातीर बंद केल्ली ते तुमकां खबर आहा। लोकांक लालच दाखयल्ले हेंचेर। खुबशे लोक आसात ते फोटो काडटाले आनी घालताले। ही रूल तिणी पयली 2017 स्टार्ट जाल्ली, ती मागीर मदें मदें बंद केली। लोकांचो अपोज जालो, झगडी जावंक लागले आनी आतां ती खंय तो रिवायव करतलो। ही करून जातले काय टेक्नॉलॉजी तुमची जावंक जाय? तुमचे सीसीटीव्ही खंय गेले? तुमची जी सिग्नलां चालू आहा ती चलना कित्याक टायमार? खंय करप्शन करून दवरल्या तुमी? आणि परत ही स्कीम कित्याक? ही स्कीम फक्त हेच्या खातीर न्हू, ही स्कीम फक्त रिन्युअल रेव्हेन्यू जनरेट करपाक, आनी ते रेव्हेन्यू जनरेट केले काय ना हांकां कमिशन मेळटा। आणि हे जे सरकार आसा इव्हेंट सरकार, तांकां इव्हेंटां करपाक मेळटा। तुम्ही पयला आसतले इव्हेंट